काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश निरीक्षक राव हांणी म्हादय न्हंय संदर्भात केल्लें वक्तव्य गोंयकारांच्या विरोधान आसा. देखून गोंय प्रदेश काँग्रेसीन म्हादय न्हंय संदर्भात आपलो निर्णय जाहीर करपाची गरज आसा. तशेंच गोंयकारांच्या विरोधान वक्तव्यां करपी काँग्रेसीचो निरीक्षक रावान ह्यान मुखार गोंयांत येतना चिंतून येवचें अशी शिटकावणी प्रोग्रेसीव फ्रंट संघटनेन दिल्या. जितली तिडक केंद्रीय मंत्री जावडेकरा बद्दल आसा तितलीच तिडक काँग्रेसीचो निरीक्षक गुंडू रावा बद्दल आसा अशी तिडक प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेन पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन उक्तायल्या. ज्या टायमार गोंयांत काँग्रेस पार्टी म्हादय जागोर करता, म्हादय जागोर कित्याक करता? लोकांक जागृत करपाक लागून अशें म्हाका तरी दिसता. आतां जागृत करप म्हटल्यार कितें? म्हादय वाचोवपाक लागून जागृत करप की आपल्याक मतां दिवची म्हणून जागृत करप हो म्हाका अजून तांचो आतां कळना जाला. कारण काल दिनेश गुंडूराव जो प्रभारी आसा गोंयचो इन्चार्ज गोवा डेस्क काँग्रेसीचो, जो बेंगलोरचो आमदार आसा काँग्रेसचो, आनी जो मनीस म्हादय डायवर्ट जावचे म्हणून बेंगलोराक आंदोलन करता, तो मनीस गोंयांत येता आनी सांगता की एवरी पॉलिटिकल पार्टी आनी एवरी स्टेट हॅज रायट टू फायट फॉर देयर रायट म्हणून. तशें जर आसा आनी तूं जर म्हादय डायवर्ट करपाचें उलयता कर्नाटकांत, जाल्यार हाव डेर यू कम टू गोवा. आनी जर तूं गोंयांत येता आसत जाल्यार तुवें क्लॅरिफाय करूंक जाय आशिल्लें काँग्रेस पार्टीचो स्टँड. आमकां एक खबर आसा, भारतीय जनता पार्टीन म्हादय विकपाक काडल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे आमकां आतां अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कडेन कसलीच ना. गोवा आसत, कर्नाटक आसत, केंद्र आसत, तिनूय जाग्यांचेर जर पळयलें जाल्यार पारडो भारी जर कोणाचो आसत जाल्यार कर्नाटकाचो आसा. केंद्र जर कोणाच्या वटेन जर आसा जाल्यार कर्नाटकाच्या वटेन आसा, गोंयच्या वटेन ना. आनी ताका लागून जर फुडें बीजेपी कंटिन्यू उरली, हांव फर्दर स्टेप येता, जर बीजेपी कंटिन्यू उरली जाल्यार म्हादय आमची गेली हेंच आमी समजून घेवपाचें. पण आतां अशें आमकां जालें की जेन्ना काँग्रेस सांगता आनी गोंयचो प्रभारी सांगता कर्नाटकाचो आमदार की एवरी पार्टी एवरी स्टेट हॅज रायट टू फायट म्हणून, जाल्यार गो देर अँड फायट, डोंट डेअर अँड कम टू गोवा. हेच्या फुडें हांव तांकां शिटकावणी दिता, गुंडू राव जर गोंयांत येतलो जाल्यार विचार करून येवचो. कारण यू आर कमिंग टू डायवर्ट म्हादय. जे प्रकाश जावडेकराक आमी ट्रिटमेंट गोंयांत दिता पळय तेच्यान पास्ट ट्रिटमेंट आमी दिनेश गुंडूरावाक दितले. आनी आज गोंयच्या काँग्रेस पार्टीक आव्हान करता की तांच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो. काँग्रेसी कडेन आनी कोण नाशिल्लो, युपीचो कोण नाशिल्लो प्रभारी दिवपाक लागून, तमिळनाडू कोण नाशिल्लो, वाय ओन्ली कर्नाटका पर्सन? कित्याक फक्त कर्नाटकाचो? हेजेच कारण अशें दे आर प्लॅनिंग. परत एकदां सांगता, सगळे हांगा आंदोलन चेपवप आनी म्हादय डायवर्ट करप हें जशें बीजेपीचें षडयंत्र आसा तशेंच हें काँग्रेसाचें षडयंत्र आसा. ताका लागून हे दोन्ही राजकीय पार्टी, नॅशनल पार्टीज ज्यो आसा पळय हेंचो आमी निशेध करता. आनी परत एकदां हांव सांगूंक सोदता, दिनेश गुंडूराव, बिफोर एंटरिंग गोवा नेक्स्ट टायम बी केअरफुल. गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी म्हादय संदर्भात तांचो निर्णय जाहीर करचो. मतां खातीर म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर राजकारण करचें न्ही. तशेंच स्थानीक राजकीय पक्षांनी आपलो निर्णय जाहीर करचो अशी मागणी प्रोग्रेसीव फ्रंट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंयांतल्या राजकीय पक्षां कडेन केल्या. आमी पळयला की बीजेपीन विकपाक काडल्या म्हादय, काँग्रेस हांगा फटिंगपणां करता, उतरां दिनात. आनी तिसरी नॅशनल पार्टी जी हांगा आसा ती आम आदमी पार्टी. तांच्यांनी काल डिमांड केलो की काँग्रेसीन आपलें क्लियर करचें म्हणून स्टँड. आय विल आस्क आम आदमी पार्टी टू क्लियर द स्टँड. कारण फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना केजरीवाल कोणाक सपोर्ट करतलो? कर्नाटकाक सपोर्ट करतलो की गोंयाक सपोर्ट करतलो? हें उत्तर आतां केजरीवालान दिवपाची गरज आसा. बिकॉज आमकां आयज खंयच्याच नॅशनल पार्टीचेर विश्वास उरलेलो ना. आतां जेन्ना हांव नॅशनल पार्टी म्हणटा तेन्ना आनी एक नॅशनल पार्टी हांगा येता, शिवसेना, जेचोय बीन स्टेक आसा म्हादयचेर. जेय म्हणटा म्हादयचें उदक तांकां डायवर्ट जावचें म्हणून. अशा शिवसेनेक सुद्दां हांव सांगता की सेंट्रली तुमी क्लियर करा आमच्या वटेन रावतले म्हणून. आनी आमचें अशें म्हणणें, जो आमच्या वटेन रावतलो ताच्या वटेन आमी रावतले. हे जालें नॅशनल पार्टीचे. एमजीपी आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, ह्या सगळ्यांनी आपलो स्टँड बरोबर क्लियर करूंक जाय. हें कित्याक सांगता हांव? हेजें कारण अशें की जेन्ना फुडलें सरकार घडोवपाक येतलें तेन्ना तुमी खंय उडी मारतले विचार करून उडी मारात. काय स्वताचें सरकार स्थापन करतले, गोंयकारांचें सरकार स्थापन करतले, हेंय तुमी सांगा. अकॉर्डिंगली आतां हेच्या फुडें गोंयकारांनी विचार करूंक जाय की कोणा बरोबर रावप, कोणाक मत घालप
आणि म्हादय वाटेतलो जाल्यार कोण वाटेतलो खऱ्या अर्थान हे आतां गोंयकारांनी विचार करपाचो गरज आसा. हे सगळे जर पळयलें जाल्यार वी आर एट लॉस. इफ इट इज बीजेपी वी आर एट लॉस, इफ इट इज काँग्रेस वी आर एट लॉस. आणि कितें जर जालें जाल्यार गोंयचे लॉस आसा. सो गोंयकार जो पर्यंत एकठांय येना तो पर्यंत म्हादय आमी वाचोवंक शकना. परत एकदा हांव म्हजो डिमांड क्लियर करता की एवरी पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी च्या सेंट्रल लिडरशिपान आमकां सांगचें पडटलें की आमी गोंयच्या वटेन आसा म्हणून. तो पर्यंत आमी आतां कोणाचेर विश्वास दवरपाक